गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. सकाळचे टायम ब्रेकफास्ट करता. ओके, इशुकाचो उठोवंक ना. इशुकान काल रातभर म्हणजे कितें हांव तुमकां रातभर तो न्हिदोंक ना. तेजे वांगडा म्हाकाय झेम ना. सो आतां असलें न्हीद येता. आतां न्हिदया म्हणटा न्हिदोंक मेळना. सो तुका खबर आहा न्ही, ताका दांत बीन येवपा लागला. ताका न्ही आतां काल ताका चड अशें पोटी जावपा लागला काल. सो काल ताणें खूब अशी किरकिरी कळ्ळें तुमकां न्ही, अशें परत पोटी येता. सो काल रातचो बी तसोच. रातचो कितें जालें, दूद पिलो, न्हिदलो, दोनांक उठलो आनी रडपा लागलो व्हडल्यान. हांव म्हणलें कितें जालें काय म्हटलें. मागीर दूद दिलें, दूद सुद्दां पिलो आनी रडपा लागलो. मागीर कळकूच ना म्हाका कित्याक रडटा तो. मागीर पळयत जाल्यार म्हणजे हांव चॅक करता. इफ तो रडपाचो थांबना मागीर हांव कितें करता, डायपर बी काडून चॅक करता. पळयत जाल्यार ताणें पोटी केल्लेलें. ताका न्ही पोटी बी लागलें न्ही, ताका इरिटेट जाता, रडपा लागलो. तर मागीर चेंज केलें पोटी दोनांक, कपडे बी ते डायपर बीन काडले, चेंज केलें, न्हिदलो. मागीर परत 4 उठलो. 4 तसोच रडपा लागलो. पळयत जाल्यार परत ताणें पोटी केल्लें. जालें 4 न्हिदलो, मागीर परत 6:30 उठलो. परत ताणें पोटी केलेलें. म्हणजे ताका परत ताका पोटी येता न्ही, ताकाय मातशें इरिटेट जाता चड तशें लागलें बीन जाल्यार. सो काल तो रातचें तुमकां सांगू सारको न्हिदोंक ना. सो म्हटलें आतां न्हिदला, म्हाका तरी झेम ना. आनी शिवूय ताका बाबडे तोय न्हिदना. हांवें म्हणटा तूं न्हीद म्हणटा. ताका आयच्यान टील 15 पर्यंत न्ही मडगांव काम आसा. सो ताका तर न्हीद सारकें जावंक जाय आनी तो मडगांव आसतलो, म्हणजे फक्त रातचो येतलो. तोय मदीं मदीं उठता शिव. हांवें म्हणटा तूं न्हीद, तूं उठनाका. पण शिव आयकता, शिव आयकना. हांवें म्हणटा तूं न्हीद म्हटलें. सो तो आमी सकाळीं बेगिना गेलो, ब्रेकफास्ट बी करून आयज ताका भायर म्हणजे आकाश आहा न्ही, ताच्या वांगडा च्या पिता हांव पावलो भायर. सो आयज तो मडगांव गेला. आतां टील 15 पर्यंत ना. व्हॅलेंटायन कांय ना दीस टायम. तो कामाक आहा तो मडगांव. सो अशें जाला. तो आतां न्हिदला. तो केन्ना उठ्ठलो खबर ना म्हाका. सो ताकाय मातशें पाप रडून रडून पुरो जाला ताका. असलें आमचें रात सारकें झेम ना सारकें. सकाळचें मागीर झेम येता, मागीर उठचें पडटा न्ही, ताका लागून. सो हावज हेल्पर 9:30 येता, ताका लागून बेगिना उठचें पडटा मातशें. तें न्हिदतलें. जस्ट तिणें आतां कॉल केलें, ती अंपाली. आपूण 11 येता अंपाली आयज. लेट जातलो काय, यो म्हणटा सुशेगाद. ती आतां 11 येतली. असलें झेम येता. इफ न्हीद बी सारकें जायना न्ही, मागीर कसलीच काम करपाक जायना, खबरां न्ही. सो ताका लागून असलें आयज. सो दूद दवरला गरम करपाक इशुकाक. खजूर हांवें दुदान घालून दवरला. ताका आयज रवा येता. हांव रवा काल ताका दिलेलें नाचण्याचें, आयज ताका दिता रवा. आतां डेली कितें करूंक जाय तें टेंशन. आतां म्हाका ओट्स हाडून दवरूंक जाय. ओट्स दुदान बीन घालून दिवपाक आतां भुरग्याक. सो आतां ओट्स आयज हांव ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर करतलें, कित्याक शिव आतां सद्या ना. ताका आनी कित्याक त्रास. सो आयज ओट्स ऑर्डर करता. ओके, सो जाल्यार हांव न्ही चायक न्ही आयज आसा चपाती आनी हें ऑमलेट करता हांव. सो आयज काल न्ही इशुका काल आमी कितें केलेलें, सॉरी, चण्याचो काबूली चणा भाजी केलेली. तरी तुका खूब आवडलें. सो आपल्या टिफिनाक तेंच दी हांव परत. ताका आयज चपाती आनी भाजी दिला, घेवन गेलो तो. सो हांव करता ऑमलेट. ओके, सो सगळें रेडी करता, मागीर मेळटा तुमकां. सो इशवी उठलो. कितें फाल्यां? हय, फाल्यां आमच्या हावज हेल्पर फाल्यां येता. हय, फाल्यां येतली आनी 3 दीस ती येयना खंय. ती गांवान वयता काय म्हणटा. वच म्हटलें. फाल्यां मातशें फॅन तिका पुसून घेता. फॅन सामकें धूळ जाला. कितें उठला? पोटी केलो आयज? कितले पोटी केले? आत्तां उठलो. आतां करता पोटी करता परत. कर तू. सो इशुकाक न्ही आयज रव्याचें करता म्हटलें न्ही. सो हांगासर न्ही ताका आयज चपाती घातला, दूद घातला, चपाती तुकडे करून घातला आनी एक खजूर घातला. म्हटलें मातशें हें दुदान बरें सोक जावं न्ही, मागीर ताका मातशें गरम करतलें हांव गॅसीर. मागीर ताका चॉपरान मागीर चॉप करतलें. मागीर यादूच ना चपातीचें, हें बेस्ट. सो ताका मागीर करून दिता. ताका लायक चपाती, पोळे मातशें लायक ताका. कितें पोटी केले? थंय रावन तिणें पोटी केलें न्हू रे? हां, कर. ओके, जाल्यार हांव चाय पिता. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. सो काल रातचें न्ही मेहंदी हें करून दवरलेलें, नुपूर मेहंदी, आनी हितून दही घातला. मातशें केंस न्ही सॉफ्टनेस जाता. खूब तेंप जाल्यार लावंकूच ना म्हटलें. आईन लावन घेतलें आपल्याक. सो आईक म्हटलें म्हाका लाय म्हटलें. खूब तेंप जाल्यार लावंकूच ना. हें आमकां न्ही परवां
एक वेडींग आसा जसो आमचो नेबर. ओके सो वेडींग आसा म्हटलें शिवाक म्हटलें हांवें म्हाका पार्लरा बीन तरी व्हर. शिव म्हणटा आपूण 15 तारीख पर्यंत फ्री ना. आसूं म्हटलें आमच्या हांगासर एक आसा पार्लर म्हणजे वॉकिंग करून वचूंक जाय कळ्ळें तुमकां. एक 15 मिनटाचे 15-20 मिनटाचे वाटतो. इश्यू जावचे पयलीं हांव आई वॉकिंग वयतालें एक केन्ना शिव बी ना जाल्यार. सो आतां जायना न्ही. सो आसूं म्हटलें पार्लर बिलर आयब्रो काडपाचें म्हाजे कडेन आहा एक मशीन. सारकें जायना पण मातशें जे एक्स्ट्रा हेर येयला पळय ते काडटलें हांव. आनी फेशियल बिशियल सगळें घरात करतलें हांव. म्हणजे पयलीं बेसन हळद आनी दही ते लायतलें. मागीर ब्लॅकेट्स बीन कितें स्टीम करून काडटलें आनी कितें करतलें ऑप्शन ना न्ही. सो म्हटलें मेहंदी लावया म्हटलें. सो आयज मेहंदी लायतलें आनी फक्त नॉर्मल वॉटरान वॉश करतलें. आयज शॅम्पू बी लावप ना. इफ आयज मेहंदी लायले आनी शॅम्पू बीन लायले न्ही तकलेर तो कलर वयता मेहंदीचो. सो फाल्यां परत हेअर वॉश करूंक जाय वीथ शॅम्पू लावून. सो आयज नॉर्मल म्हणजे विदावट वॉटर शॅम्पू घालून वॉश करतलें आनी फाल्यां शॅम्पू घालून वॉश करतलें. सो आईन लायलें. सो म्हटलें हांव म्हाका लाय म्हटलें हितून न्ही हांव रातीच हें करून दवरता उदकान मिक्स करता आनी दही घालता. दही नाजाल्यार ऑयल खंयचें एक घालपाचें मातशें सॉफ्टनेस मेळटा बरें सॉफ्ट सिल्की जाता केंस कळ्ळें तुमकां न्ही. सो लाय म्हटलें तो ताका आतां भरयला हांवें चपाती खाल तो बसला सुशेगाद आहा तो. म्हटलें म्हाका लाय म्हटलें मागीर ताका हांव न्हाणयता तो बस. विश्वीक आयज कितें माम केलें तुवें कित्याक तोंडाक घालता रे ते. बरो बसला सगळें हाय म्हण कितें लागला रे तोंडां बिणां सगळें बस आं. आई पळय थंय आई हाय म्हण. आईन आपले मेहंदी लावन घेतले. तिका न्ही हांगा तकलेर बी न्ही खाज जाता खंय म्हणजे डॅन्ड्रफ जाला. ती सामकी खाजयत रावता. तिका सांगलें हांवें तिका कितें एकदां लायलें न्ही कमी जावंक जाय हय तिजें. हांवें म्हटलें दही लावंक जाय केन्ना. तिका डॅन्ड्रफ जाला. सो खाज येता डॅन्ड्रफ बी जाल्यार न्ही खाज येता. सो म्हटलें तिका दही लाय नाजाल्यार लिंबू लाय. ते रोखडें वचता ते डॅन्ड्रफ आनी डॅन्ड्रफ बी जाल्यार न्ही हेअरफॉल खूब जाता. केन्ना मातशी मेहंदी बी लावंक जाय बरें. आनी जाल्यार मेहंदी लायतना न्ही हें आसता पळय स्कॅल्प थंय लावंक जाय. फक्त केंसां लावन फायदो ना. भितर लावंक जाय. ओके सो हें लावून घेता ती आजून येवंक ना. सो लायलें मागीर शावर कॅप खंय आसा खबरूच ना मेळत ना तें घालूंक जाय. नाकी आतां तें मागीर ड्राय जाता मागीर घट्टशें जाता. सो तें शावर कॅप आतां न्ही मातशें तें वेट उरता तें म्हाका मेळत ना. खूब तेंप जालें न्ही लावकूच ना न्ही. खंय दवरला काय खबर. हें पळय दिसता आसतलें बरें तांबडें आतां कितें आं. ओके तर एका न्हांवपाक घालता मागीर मेळटा चला. सो तुमकां म्हटलेलें हांव शावर घेवन येता म्हणून. सो म्हटलें पयलीं जेवणाची तयारी करया. जस्ट शिवान कॉल केल्लें की आपूण जेवपा येता बारो. सो म्हटलें बेगिना करया कित्याक आयज न्ही चिकन आसतलें थोडेंशें. आसा सगळें पुलाव केल्लो पयर चिकन पुलाव थोडेशें आसा. काल दाळ केल्ली दाळू आसा. म्हटलें आतां कितें करया चिकनचें कितें एक तुमकां रेसिपी शेअर करता. ओके सो तो नॉर्मली आमगेर करता खूब इजी आनी जे घरान कितें अवेलेबल आहा पळय तितूनच पण खूब बरें लागता. सो म्हटलें ताका न्ही मॅरिनेशन करूंक जाय. सो म्हटलें मॅरिनेशन करून मागीर न्हांवपा वयतलें. कितें जातलें खबर तें बरें मॅरिनेशन जालें न्ही तें खावंक बरें लागता. ताका बरें मॅरिनेटूय जावंक जाय. सो मागीर एकदां न्हांवपाक गेलें न्ही खबर आहा मेहंदी घातला ताका वॉश करपाक टायम लागता. मागीर सगळें बाथरूम सगळें मागीर ताका क्लीन करूंक जाय. तें मागीर पडटा न्ही तें डार्क उरता मागीर. सो म्हटलें हांव चिकन एक तुमकां आयज बरेंशें एक फ्राय म्हणजे एक डिफरंट टायपशें आं कळ्ळें तुमकां न्ही. एक ड्राय कशें फ्राय आयज हांव करता. सो चिकनाक हांव मॅरिनेशन करून दवरता कळ्ळें न्ही. तो आमकां न्ही एक 15-20 मिनटांनी बरें मॅरिनेशन करूंक जाय. इफ तुमी ओवरनायट तुमी करूं शकता. ओके तो क्वीक दाखयता तुमकां चला. सो हांगासर पळय चिकन जस्ट थोडेंशें आसलेलें कळ्ळें. आतां तातूंत घालता मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून हळदीचो पिठो. सो आतां घालता 1 टीस्पून रेड चिली पावडर. सो आतां घालता 1 टीस्पून कोरिएंडर पावडर. 1/2 टीस्पून घालता हांव जिरा पावडर. सो हांगासर न्ही हांवें एक धाकटो चमचो घेतला कसुरी मेथी. आनी कसुरी मेथी न्ही मातशें आमकां हें ड्राय रोस्ट करून घेवंक जाय कळ्ळें न्ही. मातशें लो फ्लेमीन ताका ड्राय रोस्ट करून घेयात आनी अशें हातीन ताका अशें पावडर करून घेयात. कसुरी मेथी घातल्या न्ही बरो एक टेस्ट येता. सो तें घालता. आनी आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून गरम मसाला. सो आतां घालता हांव एक व्हडलो चमचो आलें लसूण पेस्ट. सो आतां घालता हांव एक लिंबूचो रोस घालता म्हणजे 1/2 लिंबूचो रोस पिळून घेवंक जाय आमकां. सो इतलेंच आतां आमकां न्ही हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय.
हांगासर हे बरें मिक्स जाल्लें आसा. एक तुमी प्लेट धांपोवन न्ही फ्रिजीन नाल्यार भायर दवरूं शकता एक हाफ एन आवर. सो हें पळयात, हेका न्ही हांव जस्ट हाफ एन आवर दवरता आनी आतां हांव शावर घेवन येता. सो हांगासर न्ही हांवें पॅन दवरला. तेल घालता एक 3 व्हडलो चमचो न्ही हांव तेल घालता. सो तेल न्ही बरें गरम जाल्लें आसा. सो आतां आमकां चिकन न्ही हें फ्राय करून घेवंक जाय. सगळें चिकन हें घालून घेता. सो हें पळयात चिकन जर घातलेलें आसा. आतां न्ही फ्लेम मातशी हाय दवरूंक जाय आनी 3 ते 4 मिनटांनी आमकां कूक करूंक जाय. इफ तुमी फ्लेम लो दवरलें न्ही चिकनाक उदक सुट्टलें. सो आमी हें ड्राय करता, ड्राय फ्राय कशें कळ्ळें. हाय फ्लेम करा आनी एक 3-4 मिनटांनी ताका आमी शिजोवन घेवया. सो 3-4 मिनटां जाल्लीं आसा. आतां मातशें ताका आमी टर्न करून घेवया. आतां हांवें न्ही हाय फ्लेमीन केलें न्ही म्हणून उदक सुटोंक ना. मातशें हाका टर्न करून न्ही तुमी पयलीं आसतना हांगा अशें ब्रावन ब्रावन जाल्लें आसा. सो आतां टर्न करून न्ही आतां लो आहा पळय फ्लेम आहा पळय मातशी हाका मिडियम दवरात, हाय फ्लेम दवरनाकात. आनी धांपोवन न्ही परत एक 2-3 मिनटां आमकां शिजोवन घेवया. सो आतां न्ही ओपन करया आनी आतां अशें ओपन दवरूनच न्ही आमकां एक 2-3 मिनटांनी अशें बरें ताका मिक्स करत रावंक जाय आनी ताका कूक करून घेवंक जाय. सो टोटल आमकां हें करपाक न्ही एक 5 to 7 to 8 मिनट लागता. कळ्ळें. चिकन न्ही बरें शिजोवंक जाय. सो हें पळय जाल्लें आसा आनी चिकनूय बरें कूक जाल्लें आसा. सो आतां आमी हें चिकन पिसीसांनी आमकां हें काडून घेवंक जाय. सो हांव एक बावलांनी ट्रान्सफर करता. तो सेम पॅनीन घालता एक चमचो तेल घालता. जस्ट एकूच घालता हांव चमचो कित्याक तेल आमी यूज केल्लें न्ही स्टार्टींग ताका तेल आसा. सो चड तेल घालना हांव. सो आतां घालता हांव कढीपत्ता घालता. सो आतां घालता हांव कांदे न्ही हांवें धाकटे 2 घेतला आनी ताका अशें लांबसर हांवें कट करून घेतला ते घालता. सो आतां न्ही फ्लेम हाय दवरात आनी कांदे न्ही आमकां 1-2 मिनटांनी एका फ्राय करून घेवंक जाय. चड अशें ब्रावन करनाका. इतलेंच की कांदे न्ही मातशे कूक जावंक जाय इतलेंच. सो 1-2 मिनटांनी हांव फ्राय करून घेता. सो हांगा कांदो न्ही फ्राय जाल्ले आसा. सो आतां आमी घालया चिकन आनी चिकन घालून न्ही आमकां एक बरें 1 मिनटांनी एका बरें एका कांद्या वांगडा मिक्स करून घेवंक जाय. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो हेतून न्ही कितें उदक भितर कांय ॲड करपाची गरज ना कित्याक चिकनाक उदक सुट्टलें मातशें आनी कांदे बी घातला आमी. सो बरें एका मिक्स करून घ्या आनी आतां फ्लेम आनी मातशें मिडियमूच दवरात. सो आतां न्ही फ्लेम मातशें लो दवरात. सो हांगासर हांवें एक टोमॅटो घेतला आनी ताका बारीक अशें चॉप करून घेतला ते घालता. जस्ट थोडेंशें मीठ घालता कित्याक चिकन जेन्ना आमी मॅरिनेट केल्लें पळय मीठ घातलेलें आसा. जस्ट थोडेंशें घालता. सो 1/2 टीस्पून घालता ब्लॅक पेपर पावडर. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो डार्क सोया सॉस. बस पुरो. सो आतां हेका बरें मिक्स करून घेवया. सो हें पळयात बरें मिक्स जाल्लें आतां. सो हांगासर पळयात चिकन बरें मिक्स जाल्लें आसा. सो आतां न्ही आमकां हें चिकन न्ही धांपोवन ओके फ्लेम लो दवरा. धांपोवन न्ही आमकां एक 10 मिनटांनी लो फ्लेमीन हेका न्ही कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही 10 मिनटां जाल्लीं आसा. सो हें पळयात बरें टेस्टी जाला. ओके. सो फायनल घालता हेज्या वयर कोथमीर घालता. सो हांगासर न्ही चिकन फ्राय ड्राय फ्राय म्हणटा हेका. ओके. तें जाल्लें आसा. एक बरें मिक्स करून घेता. सो हें तुमी एकदां ट्राय करून पळयात. तुमकां न्ही खूब लायक जातलें. सो आतां न्ही कोथमीर घातला. जस्ट धांपूनच दवरता हांव. गॅस बंद करता आनी धांपून तशें दवरता हांव. जस्ट जेली आमी इशुका भरयलें. शिव जेवपा येता म्हणटालो. आपूण लेट पावता म्हणटालो. हांव तें चिकन सुक्का करता तितल्याकूच तो शिव पावलो. ताका तें मेळोंक ना. तो दाळ जेयलो आनी गेलो. रातचो खातलो. ओके. सो तुमी ते ड्राय न्ही मुद्दम तुमी ट्राय करा. खूब बरें लागता.
कळ्ळें न्ही. आनी उदक बीन काय ॲड करनाका, हेच करप तें ड्राय करपाचें. खूब बरें लागता, ट्राय करा तुमी. ओके. आनी जस्ट आतां ब्लिंकिटांतल्यान हांवें ऑर्डर केलें, ओट्स ऑर्डर केले आनी ओट्स आनी बनाना घालून ताका फाल्यां दितलें हांव. बनाना ऑर्डर केलें. ओके. सो आनी पास्ता टिफिना फाल्यां पास्ता जाय खंय तुका, पास्ता हांवें ऑर्डर केला. ओके. सो आमचे काल न्ही आमच्या घरा येयल्ली आमची यूट्यूब फॅमिली, मिसीस फर्नांडीस आनी ते चेडू अमांडा. ती आसता फ्रांसाक आनी ते चेडू आसता स्विझर्लंड. सो ती काल येयली आनी बरें उलयलें, काय व्हिडिओ बी काडून तिने काडनाका म्हणटलें. आनी तिणें एक बरेंशी चॉकलेट हाडला. आयते हाड घे चॉकलेट, ती घे ना बॉक्सान ते. तिणें न्ही एक काल चॉकलेट दिलें म्हाका. हें सामकें न्यू कळ्ळें तुमकां न्ही. इतलें तें चॉकलेट बरें लागता, म्हणजे भितर न्ही सामकें वायट कशें आसा, वायट क्रीम सुद्दां न्हू, तें क्रीम सुद्दां न्हू, एक डिफरंटूच. खूब लायक जालें. शिव बी म्हणपाक लागलो ताका ते खूब लायक जालें. सो लिपोवन दवरला ना, रिती काडून तितलें काडून खाता. सो केन्ना केन्ना एक काडून दिवप तें बरें पडटा न्ही. सो काल तुमी सकाळीं येयल्ले, बरें टायम स्पेंड केले, बरी दिसलें म्हाका तुमी मेळून उलयता. वीक हय तो पळय. सो सामकें डिफरंट आहा म्हणजे चॉकलेट कळ्ळें तुमकां आनी खूब बरें लागता. सो तुमकां दाखोवया म्हटलें, तुमकां कोणाक खबर बी आसतलेंच पळय. आनी सामकें भितरलें तें व्हायट कलर न्ही, क्रीम न्ही पळय हें. सो हें कळ्ळें न्ही. सो अशें वायट आहा भितर आनी वायट क्रीम कशें न्ही, सामकें सॉफ्ट कशें डिफरंटू आनी खूब खावंक बरें लागता. अशें आसता भितर, म्हणजे दोन आसता म्हणजे अशें आसता पळय अशें. खूब बरें आहा तें. एक खावंकय दिसता, खूब कंट्रोल करता हांव खावपाचें. आईक सांगलां हांवें लिपोवन दवर म्हणून. आनी असले दोन हाडले तेणें. हें सामकें म्हाका डिफरंटूच पळय. हें असलें हें न्ही ड्राय नट्स बी सगळे आनी हें असलें आहा कळ्ळें न्ही. सो येयल्ली तुमी काल. सो ती म्हणपाली आपल्याक गरम मसाला जाय म्हणपाली, गोवन गरम मसाला. सो काल येयली न्ही. सो आयज तो येता, होम डिलिव्हरी करता ट्युजडे. सो ती काल येयल्ली. मागीर म्हटलें हांवें कालूच ताका मेसेज केलें गरम मसालाचो, ताका जाय आसलेले खंय 1 किलो. सो पळय जस्ट आयज येयलो तो 1 किलो गोवन गरम मसाला. सो हांव म्हटलें ती आतां जेन्ना वयतली पळय ते 2 दीस पयलीं हांव थिंगेर वयतलें. हांगाच रावता ती, तालिगांव रावता. सो शिवाता म्हटलें बेश्टें सांजचें अशें रावंड मारया म्हटलें मिरामार तेवटेन आनी वचून दिवन येवया म्हटलें, कित्याक अंकल येवंक नासलो. सो एक पाटी अंकलाकूय मेळोंक जातलें हय का न्ही. सो इथे मेळोन ताका हें दिवन येतलें हांव मसाला. सो गोवन गरम मसाला. ओके. सो आयची रेसिपी तुमी ट्राय करात. आनी कांय ना इश्यू. आयज सकाळच्यान कांयच ना, अशें पोटी बिटी करूंक ना. सकाळीं केल्लेलेच जेन्ना उठलेलो पळय सकाळीं तेणें पोटी केल्लेलेच आनी परत तेणें पोटी बीन कांय करना. म्हणजे जस्ट हांवें आत्तां ताका चॅक केलें, म्हणजे जस्ट थोडेशेच ताणें पोटी केला, पातळ जस्ट थोडेशेच. म्हटलें आतां खेळटा खेळोनी म्हटलें मागीर चेंज करता. खावपाकूच असं हें करता, म्हणजे खालें तेणें खिचडी ताका दनपारच्या हांव तशी खिचडी दिता सगळें भाजी बी घालून आनी एक्स्ट्रा कांय करचें ना, म्हणजे डिफरंट बी कांय करना हांव खिचडीत. सो फाल्यां ताका ब्रेकफास्टाक दितलें हांव हें ओट्स दितलें. सो रितीव गेला ट्युशनाक कळ्ळें. सो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा, शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. इश्वी खंय बाय म्हण. आतां मातसो बसपाक पळयता. बाय म्हण सगळ्यांक. आई बाय म्हण गे. आई जमताय सर. ते खेळटा तो, ताका दिला घे तरी आतां तो खेळटलो बरें इश्वी. चला बाय.